समेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार करता. नवीन बाब आयचे हे कार्यावळीक कवितेचे तंत्र आणि मंत्र ह्या विशयाचेर उलोवंक ही संद दिल्ल्या बद्दल तुमचे आभार मानता. आतांच म्हजी वळख करून दिल्ली आसा. हय, हांव यादी पुंजायतां आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात. म्हजो पत्तो, म्हजो एड्रेस इतलोच. हांव सुखी आसता तेन्ना ताच्या काळजांत रावता, दुखी आसता तेन्ना म्हजे कवितेंत. म्हजो आनी म्हजे कवितेचो प्रवास 38 इयर्स, 38 वर्सां. इतले आसुनूय ह्या दीर्घ काळांत फक्त 650 कविता म्हजे कडल्यान निर्माण जाल्ल्यो आसात, प्रसिद्धूय जाल्ल्यो आसात. हाचे वेल्यान समजता कविता बरोवप इज नॉट अ मंकी बिझनस. नासल्यार 38 वर्सां मदीं हजारांनी कविता जावंक जाय आशिल्ल्यो. 650 कविता बरयल्यो, 6 काव्य संग्रह आसात तातूंत. इतले आसुनूय कविते विशीं म्हाका सगळेंच कितें कळटा हाचो हांव दावो करिना. पूण जें कितें कळटा तें आयज तुमकां सांगपाचो एक ल्हानसोच यत्न करता. तुमचे मदीं ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कवी आसात. तुमचे कडल्यान हे माचे वेल्यान देंवून वतना कितें तरी शिकून वचपाचो हांव हावेस बाळगितां. मानेस्तानो आनी मोगाच्यानो, नवीन बाबान सांगलां हांव गोंयकान, म्हजी शैली तुमची शैली, खंय तरी कांय शब्द एकमेकाक आमकां समजनात. पूण हांव तुमकां खात्री दितां भिवपाची गरज ना, कारण कविता ही काळजाची भास आनी हांव आयज फक्त काळजाचेच भाशेंतल्यान उलोवपाचो यत्न करतां. अशें न्ही, सामकार तुमी आसात, हांव वेदीचेर आसा, मायक आसा, हांवूच बडबडटलें अशी अपेक्षा धरूं नाका. हे संवादात्मक आमचे हें उलोवप जावं दी. सुरू करुया. तुमचो सांगात मेळटलो. खंयचोय शब्द कळना बिंदास बेधडक म्हाका तेन्नाच्या तेन्ना विचारात. जे कितें म्हजे परस चड कळटा तें म्हाकाय सांगात. ओके. कवितेचो लांब दीर्घ इतिहास आसा. तो सगळोच हांगा सांगूंक गेलें जाल्यार दिसूय पावचो ना. तर थोडक्यान सांगचें जाल्यार कविता हो असो साहित्याचो प्रकार जो हिंदीन एक म्हण आसा, घागर में सागर भरना, म्हणजे कळशांत आख्खो दर्या समावपाचो यत्न करप. म्हणटकच कवितेच्या इतिहासाचेर भर घालतना म्हाका इतलेंच म्हणचें दिसता. जाणकार सांगतात जगांतली सर्वांत पयली वयली कविता म्हणल्यार आमच्या पवित्र पुस्तकांत आशिल्लीं उतरां. देव आदावांक रचता आनी मागीर ताका एक सांगातीण दिता. ती सांगातीण ताच्या मरान जेन्ना आदाव पळयता आपली बायल आपल्याक दिल्या, तेन्ना आदावाच्या तोंडांतल्यान एक उद्गार भायर सरता. कोणूय सांगशात? हे म्हज्या मांसाचें मांस आनी हे म्हज्या हाडाचें हाड. तर जाणकारांचो दावो आसा संवसारांतली ही सगळ्यांत प्रथम कविता, पयली वयली कविता. तर म्हाका सांगात कवी म्हळ्यार कोण? हांवें सांगलां हांवूच बडबडचें ना. सांगात कवी म्हळ्यार कोण? हय, आपल्या काळजा भितरले बोगणां आसात ती कागदार देंवयता आनी लोकां मेरेन पावयता हो कवी. पूण तुमकां खबर आसा आमकां कवींक आमच्या घरांत चडशे लोक कितें म्हणटात ते? आमच्या घरांत म्हणजे आमचे पर्सनल घोव, आमच्यो पर्सनल बायलो ज्यो आसात आमच्यो घरांत, सगळ्यांक आसा न्ही पर्सनल घोव पर्सनल बायल आसा, ते आमकां पिशे म्हणटा. म्हाका तरी फाटल्यान बशिल्लो आसा पिशे म्हणटात. तेन्ना हांव म्हणटा म्हजे खातीर कवी म्हणल्यार मोगान पडून पिशे जाल्ल्यांक हांवें आदीं पळयल्यात. तुमी पळयल्यात? मोगान पडून पिशे जाल्ल्यांक पळोवंक नात? पळयल्यात.
पिश्यांक जेन्ना मोग जाता तेन्ना तांकां कवी म्हणटात. ओके, आतां कवितेचो इतिहास जालो थोडक्यात. कवी म्हणल्यार कोणूय तें आतां आमकां समजलें. जाल्यार कविता म्हणल्यार कितें? आमचे कडेन फक्त 30 मिनटां आसात. कविता म्हळ्यार कितें कोणी सांगात. फिलिंग्स, आमचे फिलिंग्स. आनी कोण सांगूंक सोदता? येस, येस, हय, आमची भोगणां व्यक्त करप, आमची भोगणां प्रकट करप. कविता ही सर्व कलेची तेंगशी. अशें मानतात की भारतांत तरी 64 कलेचे प्रकार आसात, 64. पूण कविता ही ताची तेंगशी, ताचो मुकुट. पोएट्री इज एन अरेंजमेंट ऑफ राइट वर्ड्स इनटू राइट मॅनर. इट इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ आवर फिलिंग्स. आमच्या भावनाची परगटणी. आमी आमची भावना जेन्ना व्यक्त करतात तेन्ना कवी मनांत कडल्यान एक कविता उपचून येता. आतां तुमी कवी हें कित्या वयल्यान सिद्ध करूं हांव? कांय जाणांनी आपल्यो कविता म्हळ्यो, आतां कविता जांच्यो सादर जाल्यो ते कवी म्हणटा. बाकीच्या विशीं प्रूव करात तुमी कवी कशे ते. हाव डू आय बिलीव दॅट यू ऑल आर पोएट्स, ऑर हाव डू यू ऑल बिलीव दॅट आय एम अ पोएट? कोणे तरी म्हजे विशीं वळख वाचली आनी तुमी मानले हांव कवी म्हणून. खरें सांगू, आज जरी कवितेचे तंत्र मंत्र ह्या विशयाचेर म्हाका हांगा उलोवंक आपयलां, तुमकांय दिसतलें की म्हजे कडेन एक मॅजिकल वॉन्ड आसा, एक जादूई छडी आसा. ह्या अर्द्या वरा भितर नवीन बाबान शिटकायलां, हांचे तकलेर घुंडाय आनी हांकां सगळ्यांक कवी कर आनी घरा धाड. हय न्ही? हो गैरसमज आसा. हें अशें म्हजे कडेन करूंक जायना. कारण कवी कोणाच्यानूच निर्माण करूंक जायनात. यू कांट मेक पोएट्स, यू कांट क्रिएट पोएट्स. पूण तुमी आयज कवितेचे सत्र आसा हें जाणा जावन हांगा बसल्यात, हो पुरावो तुमचे भितर एक खंय तरी कवी आसा. वेगळे रितीन आनीक तुमची वळख घडोवपाची गरज ना. वेळांतल्यान वेळ काडून आज आयतार तो सहज परतो परतो येना, सुमानांत एकदांच येता आनी रोकडोच वता. त्या आयताराक तुमी हांगा येवन बसप हें खुणायता की तुमचे भितर एक कवी आसा. कवी हो जल्मातूच आपलो गुणधर्म घेवन येता. फरक इतलोच माथ्यार बरयल्लो आसना, तो आमकां सोदचो पडटा. तर आयज हांव फक्त एक काम करूंक शकता. आय कॅन ब्रश युअर टॅलंट रिफ्रेश करूंक शकता, अपग्रेड करूंक शकता. आनी तुमचे कडल्यान म्हाकाय हांव ग्रोथ म्हजो जातलो, म्हजी उबारी जातली हें हांव मानतां, मना पासून मानतां. तर कविता आमी केन्ना बरयतात? तुमचे अणभव आसतले. आमी कविता केन्ना बरयतात? हय, सुंदर. आमचे भावना जेन्ना तीव्र जातात आनी आमचे ते सारखे फुगार जातात भितर, तेन्ना आमच्या कवितेची एक रचणूक आमचे कडेन घडटा. कित्याक आमचे भितर पिसो कवी आदी फुडेंच आसा. म्हणटकच सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आमकां सेन्सरी ऑर्गन्स आसात, संवेदी अवयव आसात. तुमकां सगळ्यांक कितले आसात ते? 5 सांगशात कोणी? दोळे, कान, नाक, जीभ, स्कीन. येस, व्हेरी गूड. म्हणजे आमकां शिकयल्लें तें लायफ बरी याद उरता न्ही, इश्कोलांनी शिकयल्लें तें. ओके. दोळ्यांनी आमी कितें करतात? पळयतात. कानांनी आमी आयकतात. जिबेन आमी गाळी बीड मारतात तेन्ना हांगा स्वाद घेतात. ओके. आनी कातीक आमकां हात लायलो की कितें जाता? स्पर्श जाता. आनी नाक आसा तें आमचें वास घेता. सो ही आमची 5 इंद्रियां आसात. ह्या 5 इंद्रियांक जेन्ना खंयचीय घडणूक, जशें आमच्या कवी बाबान सांगिल्लें आसा, खंयचीय घडणूक घडटा ती आमी पळयतात आनी आमच्या 5 इंद्रियां मदले खंयचे तरी एक इंद्रिय
किंवा पांचूय इंद्रियांक एक आव्हान उत्पन्न जाता तेन्ना आमचे कडेन कविता बरोवपाची ती तळमळ आसा ती अचकीत भायर सरता आनी आमचे कडल्यान कविता फुलून येता. फुडें सांगचें जाल्यार म्हाका सदांच दिसता नवीन बाब वेळ धर आतां हांवें पळोवंक ना कितल्यांक सुरू केल्लें तें. ह्युमन लायफ इज अ जर्नी ऑफ 9 इमोशन्स. हय काय ना? आमकां भावना आसात, आमची भोगडां आसात 9 तरेची जी ब्रॉडली क्लासिफायड आसात. एक विनवणी आशिल्ली म्हजी पयलीच भेट जी एक व्हिडिओ दिल्लो तो हांगा डिस्प्ले करूंक जातलो आतां शक्य आसतलें नासल्यार मागीर मागीर करूया लेटर ऑन करूया. ओके. सो मनशाचो जो जिणेचो प्रवास आसा ते 9 संवेदनशीलता जी आसता पळय ती 9 भागांनी आमची वाटिल्ली आसा. नाटकांत काम करपी कलाकार जे आसात हांगा आमचे मदीं तांकां म्हजे परस ह्या विशीं चड खबर आसतली. आमकां जे 9 रस म्हणटात आमी आयकलां तुमी 9 रसां विशीं 9 इमोशन्स. आमी एक ताची रिहर्सल करूया खंयचे खंयचे रस आसा ते आमचे कडेन. एक आसा शृंगार रस. शृंगार रस म्हणजे सोबीतकाय दाखयता, सुंदरतायेचें वर्णन करता. मागीर आसा आमचे कडेन एक हास्य रस आसा. हांसूंक येता न्ही कितें पळयलें कितें आयलें केन्ना केन्ना सर्कॅस्टिकली बीन आमकां हांसूंक येता. आमचे कडेन एक हांव ऑर्डरीन वचना म्हाका याद जाता तशें एक वीर रस आसता, एक धाडशीपण आसता, एक काळजीदारपण आसता तो रस आसता आमचे कडेन. एक बिभत्स रस म्हणून आसता कितें नाका आशिल्लें पळयलें जाल्यार आमकां सामकी घृण येता, वीट येता आमकां. हे रस म्हणजे आमचे भितर एक वेगळीच भावना जी आसा ती उत्कंठायेक येता, ती भरता, ओतो येता ते भावनांक. मागीर आसा आमचे कडेन शांत रस आसा. शांत रस जे साधू बीन आसतात पळयात न्ही साधू आमचे स्पिरिच्युअल गुरूस आसतात ते ह्या शांत रसांत बसतात. आनी कसलो रस उरला आमचे कडेन याद करात. रौद्र रस. राग येता न्ही सामको राग येता आमकां आनी समाजान जे कितें अन्याय जाता ताचेर आमी सामके पेटून उठतात. आमकां तिडक येता आनी तिडक चडशी कोणाक येता ते खबर आसा? कवींक येता चडशी. आनी दॅट इज वन ऑफ द रिजन फ्रेंच रेवल्युशना सारकी येदी व्हडली जी रेवल्युशन सुरू जाली गोंयांत जी क्रांती जाली ती कवींनी उडयल्ली कीट. ताणें मागीर व्हडलें आकटें पेट घेतलो ही वेगळी गजाल. पूण कवीक राग येता तेन्ना सगळ्यांची वाटूय लागता. मागीर आमकां दया येता न्ही कोणाची काकुळट येता आमची चुरचुरे दिसतात. सो कारुण्य रस. ह्या रसांचेर तुमी भर घालपाची गरज ना. फक्त त्या रसा अनुसार तुमच्यो भावना कश्यो बदलतात त्यो पळोवया. सपोज तुमच्या हातांत एक हांवें सपोज हांगा फुलां आसात. इमॅजीन करात कल्पना करात ही गुलाबाची फुलां. आतां गुलाब पळोवंक कितें दिसता? सोबीत. सो खंयचो रस जागो जालो तुमचो? तो शृंगार रस जागो जालो. मागीर अशे रितीन मेज आसा थंय आनी कितें आसा ह्यो वस्तू जश्यो जश्यो आमी पळयतात थंय म्हजें बॅग पडिल्लें आसा तें पळोवन तिडकूय येवंक येता. कित्याक बरी तें माचयेर बॅग उरलेंच कशें ओदोळ जशी म्हाका म्हजीच तिडक आयिल्ली. बोळसाक लायिल्लो जर आमी गुलाब पळयलो आमकां एक प्रावड फिलींग येता. हय काय ना? आज सुंदर एक गिताची हांगा रिलीज जाल्ली आसा सुंदर वेरी टचिंग. थंय काश्यावांत घातिल्लीं फुलां तें पळोवन कितें दिसता? वायट दिसता, दुख्ख दिसता. गुलाब वाजांत आसा सोबाय वाडयता. गुलाब केंसांत माळ्ळो अस्तुरेक आनीक एक वेगळेंच रूप हाडटा. सो ह्यो दीस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल रोजाचो. पूण आमची भावना जी आसा पळयात न्ही ती घडये घडयेक बदलतात, खिणाक बदलतात. आतांच एक दिसता मागीर एक दिसता. आनी ह्या सगळ्याची एवरेज काडून जेन्ना एक कविता आराकाडो तयार करता तेन्ना एक सुंदरशी कविता आमचे कडल्यान तयार जाता. तर कोणूय सांगात आज तंत्रज्ञानाचें युग आसा. टीव्ही, व्हिडिओ, फेसबूक, व्हॉट्सएप नेम अ थिंग इट इज देयर, स्कायप आनी वॉट नॉट, ट्विटर सगळें कितें आसा.
आनी जर आमकां टीव्ही आमकां रिमोट घेवन बसली, टीव्हीर कितें येता, चॅनल लायलें, सपोज तें आवडलें ना जाल्यार मिनिमम कितल्या सेकंडां भितर तुमी रिमोट घेवन चेंज करतात? मिनिमम फ्लिपिंग ऑफ चॅनल्स 10 सेकंड्स. येस, इवन दॅट कूड बी मॅक्झिमम. आतां म्हज्या वयाचे आसा ते 10 सेकंड वतले. भुरगीं आसा ती विदीन नो टायम टाक 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 करून चॅनल्स. सो दिसना तुमकां ज्या जगांत मनशाक 10 सेकंडाचें पासियेंस ना, 10 सेकंडाचें आमकां पासियेंस ना, आमकां आवडटा काय ना आवडटा हाचो रिजल्ट, हाचो निकाल आमी 10 सेकंडां भितर आमी लायतात. इतलेंच कित्याक आमचें लग्नीक जिवितां मॅरीड फॉर एवर, टुगेदर फॉर एवर. टुगेदर फॉर एवराचो अर्थ फकत 3 म्हयने. पासियन्स ना, दॅट इज द डेफिनेशन नाव, टुगेदर फॉर एवर. पूण फॉर एवराचो अर्थ फक्त 3 म्हयने. जाल्यार असले पिळगेक कविते कडेन ओडून हाडप हें एक मोठें आव्हान. पूण अजुनूय तें आव्हान कवी स्विकारतात आनी ते कवी फुडें व्हरतात. तर म्हणून म्हाका म्हणचें दिसता, मनीस जावप स्वाभावीक, मनीस म्हणून जल्माक येवप क्वायट नॅचरल. पूण कवी आसप म्हणल्यार तें आमचें एक सौभाग्य. वी आर फॉर्च्युनेट. आनी कवी हे खंयचेच कॉलेजींत, खंयचेच इंडस्ट्रींत, मॅन्युफॅक्चरींग डिपार्टमेंटान घालून तयार करपा खातीर जायनात. सो कविता बरयतलो जाल्यार आमचे भितर कांय गजाली आसच्यो पडटात. आनी आज हांवूय चिंतून आयलां, ती गजाल, ती वस्त म्हाका तुमचे कडल्यान जाय. ती जर तुमी दिली ना जाल्यार हें सत्र नवीन बाब हांव फुडें व्हरना. मागू तुमचे कडेन? मागू? कितें न्ही, मागू हय काय ना हो आन्सर येवंक जाय आतां. वॉट इज दीस नाव? मागू काय नाका? हां, जायत? म्हाका आत्तां सिल्क जाय, डेअरी मिल्काची. डेअरी मिल्काची सिल्क चॉकलेट आसा? नो, खावंक जाय न्ही, फोटो कसो खावं हांव? ना न्ही, ना. ओके, इतलें सांगपाचें आशिल्लें. तुमचे कडल्यान चॉकलेट नाका. दाखोवन दिवपाचें आशिल्लें, तुमी म्हाका चॉकलेट कित्याक दिवंक शकले नात? कित्याक दिवंक शकले नात? तुमचे कडेन आतां ना. एक्झॅक्टली. कवीक जर समाजाक कितें तरी दिवपाक जाय जाल्यार तें पयलीं कवी कडेन आसपाक जाय. जे मेरेन कवी कडेन ना ते मेरेन कवी कोणाक कांयच दिवंक शकना. थंय एक उदका 2 ग्लास आसात उदकाचे भरिल्ले. पळोवंक कशे दिसतात ते? हां, मेरेन तूं वतना. सो भरिल्ले आसतले जाल्यार तुमी आतां कितें करचें किंवा हांवें कितें करचें? कवी म्हणून आमी कितें करपाची गरज आसा? जर आमी भरिल्ले आसूंक जाय, ओतूंक जाय. शीताक खतखतो येता न्ही, शीताक खतखतो येतकच भायर पडटा. आतां म्हण तूं प्रेशर कुकरांनी रांदतात. ओके, सो आमी भरिल्ले आसतले जाल्यार आमकां सगळ्यान पयलीं, आदीं हांगा माचयेर सूर उठयला सुरवातेच्या भाशणांत, आमकां वाचनाची गरज आसा. आमकां अगर लिखना है तो पढ़ना है. जो मेरेन वाचना तो मेरेन तूं बरोवंक शकना. पूण हांगा एक आव्हान उरता. वाचतलो कितें तेंवूय तुका कळपाक जाय. ओगी कितेंय हाडलें, कितेंय दिलें, वाचलें म्हणल्यार जायना. वाचन अशा मनशाचें आसूंक जाय. आज आय वॉज टोटली मॅस्मरायज्ड. कितल्यो कविता सांगिल्ल्यो हांगा? 33 वॉट वॉज इट? ना, कविता कितल्यो बरयल्यो म्हणून सांगिल्ल्यो हांगा आमचे 3000. गोंयांत आल्फ्रेड रोज हो नामनेचो गायक आशिल्लो,
3,500 वयर गितां. सो ही 3,500ची पुंजी जी जाल्या जावं ती कवितेची जावं ती गितांची ती अशीच जावंक ना. तांच्यांनी खंय तरी कसरत केल्या, खंय तरी खर तपस्या केल्या आनी म्हणूनच 3,500चो आंकडो जायसर ताका समाजांत आमी उखलून धरला. खंय काय ना? नासल्यार कितेंय पचपचीत जर बरयल्लें तो आमच्या गोंयांत एक स्कीम आसा गोवा कोंकणी अकादमीची. पयलो चंवर अनुदान दिता सरकार पुस्तकां छापूंक. पयलो चंवर खूबदां न्ही निमाणो धुंवर जाल्लो आसता आमचो. एक सामकें वोगान बरयतात पूण मागीर कांयच ना. सो वाचतना उत्कृश्ट साहित्य आमी वाचपाक जाय. तसंच नंबर 1 थिंग. मागीर आमची एक कल्पना आसा पळय, इमॅजिनेशन, ती आमकां अशे रितीन धांवडावंक जाय. लायक कवी जो आसता तो सदांच कल्पना करता. जो ना देखे रवी वो देखे कवी. सामान्य मनीस जो आसा तो ह्याच लेवलार, म्हजी हायट आसा हांव ह्याच लेवलार पळयतां. कवी जो आसता ताका सामान्य मनशाच्या खांदार उबो रावन हो समाज पळोवपाचो आसता. म्हणजे कवीक हांव म्हणना लिटरली यू शूड क्लायंब ऑन समबडी शोल्डर, बट सी बियॉन्ड. जें दिसना तें तुका पळोवपाची तांक वाचन करतकच निर्माण जाता. फॉर एग्जाम्पल, तुमच्याय गांवांत माड आसात, म्हज्याय गांवांत माड आसात. माडाचे कवळ म्हणटात तुमी, आमी कवळ म्हणटात. ती शेवडी येता ती शेवडी म्हणटात. तुमकां कितें ऑब्जर्वेशन मेळटा त्या माडांक पळयतकच? चुट्टां थोडीं अशीं बागोवल्लीं आसतात आनी अशी एक मदीं शेवडी आसता. हय काय ना? हाचे वेल्यान जर माय सुनेचें नातें तुमकां डिस्क्रायब करपाचें आसत जाल्यार तुमकां तो माड कसलो एग्जाम्पल दिता? बी क्विक. चुट्टां अर्दी बागोवल्यान थोडी सकयलूय पडटात सुकतकच आनी फ्रेश चुट्टां आयल्यान. सो ही फ्रेश चुट्टां आमी कोणाक सर करूं येता? सुनेक. हां, आनी ती भागोवल्यान ती सासू मायक. हय. आनी तो माड सुद्दां आमकां शिकयता, आरे सायबिणी आतां नवें कितें तरी आयलां, तूं मातशें बागोवंक शीक. कळ्ळें? आनी इतलेंच न्ही, तेंवूय चुडीत मागीर बागोवता, हेंवूय माड शिकयता. सदांच दीस तुजेच उरचे ना, 4 दीस मायचे सुनेचे. सो ही गजाल आमकां कळपाक जाय. आतां ह्यो गजाली जेन्ना हांव सांगता, फक्त मनाक चारो. रुपेशाची कविता. रुपेश आयिल्लो आसा, ट्रेन लेट जाल्ल्यान हांगा मातसो येवपाक कळाव केला. पावले ना, चल मातशे फाटी सरून पळोवया. जगता 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 मरून पळोवया. चल एकदां मोग करून पळोवया. उजादगाक जायत्या फावटी बसले. उजादगाक जायत्या फावटी बसले. चल इंगळो हातांत धरून पळोवया. मुखार गेले तरी फुडें पावले ना. मुखार गेले तरी फुडें पावले ना. चल मातशे फाटी सरून पळोवया. जगता जगता मरून पळोवया. चल एकदां मोग करून पळोवया. खरें उलोवन कांयच बरें जालें ना. खरें उलोवन कांयच बरें जालें ना. चल आतां फट मारून पळोवया. जगता जगता मरून पळोवया. मागल्यार कोण ना रे कांयच दिना. मागल्यार कोण ना रे कांयच दिना. चल चोर जावन चोरून पळोवया. जगता जगता मरून पळोवया. चल एकदां मोग करून पळोवया. काळजांत कोण तें दाखय रुप्स. तुज्या काळजांत कोण तें दाखय रुप्स. चल काळीज तुजें चिरून पळोवया. तुज्या काळजांत कोण तें दाखय रुप्स. चल काळीज तुजें चिरून पळोवया. जगता जगता मरून पळोवया. चल एकदां मोग करून पळोवया. चल एकदां मोग करून पळोवया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रुपेशाक कविता समजली न्ही? समजूंक जाय ह्या खातीरूच ताणें सवकास सवकास ती म्हणिल्ली आसा. कवितेचो आशय एकदम
सोपो आसा. एकदांच मोग करून पळोवया. आतां तुमी सांगात तुमकां ते कवितेंत कितें समजलें तें. दॅट इज द टॅगलायन. एकदांच मोग करून पळोवया. ते भायर आनी कितें आयकलें? चोर जावन पळोवया आसा न्ही. फाटीं सरून पळोवया. आनी कितें आसा ताचें? फट मारून पळोवया. फाटीं. सो दिसता तुमकां रुपेशाक सांगपाचें आसा, वचात संवसाराक आनी फटी मारात. हां, चोरून पळयात. ना, हातूंतलो जो रीड इन बिटवीन लायन्स आसा पळय, तो विशय खूब सेन्सिटीव आसा. तो विशयाचेर तो राजकारणाच्या संबंदीत येता. म्हणून हांगा म्हाका हाचेर आनीक विश्लेशण करपाचें ना. आनी समाज नाय जाल्यार असोच जाला. आमकां दिसता न्ही, प्रमाणीकपणान जो कोण काम करता पळय न्ही, तो खंय आसता चडसो भोवतेक. तो ऑनेस्टली प्रमाणीकपणान काम करता पळय, तो आसूंक जाय थंय आसना. आनी जो फटिंगपणां करता बऱ्याच वेळार, तो रातया रात खंय तरी, सगळ्यांक म्हणना, सगळ्यांकूच हांव हे तागडेन घालना, पूण पळयत जाल्यार चित्र, एवरेज चित्र तशें आमकां दिसून येता. सो ही एक तिडक आसा. हो एक रौद्र रस आसा हे कवितेंत. आनीक एक समाजाक शिटकावपाची ही एक कवीची तरा आसा. तर दुसरी कविता म्हाका मेळटली. एक ती यूट्यूबार लिंक आशिल्लो, मेळपाक शकता? एकूच दिल्ली ती. ओके. ना, तो लिंक धाडिल्लो हांवें, ती शेअर करूंक ना, सोडून दी. सो कविता ही आतां आमकां जर ताचें क्लासिफिकेशन डिविजन करूंक जाय कवितेचें, जाल्यार कवितेचे प्रकार कितलेशेच आसात. कोणूय सांगशात कवितेचे कितले प्रकार आसात ते? राफली लायक तुमी नांवां सांगात. जशी कॉपलेट आसता, टू लायनर आसता, एपीक आसता. हांगाच आतां सादर जाताली ती एपीक कविता बायबलाचेर आशिल्ली ती. अशे वेगवेगळे प्रकार आसात. सॉनेट आसता, खुबश्यो आसतात, हायकू आसता. पूण आयज आमचे कडेन इतलो वेळ ना सगळ्या कवितेच्या प्रकाराचेर हांगा विश्लेशण करपा खातीर. सो हांव एक मोठो आव्हांत घेवन कविता विभाजीत करता, कवितेचें डिविजन करता. आमी चड प्रमाणान कविता आयदर इट इज अ फ्री वर्स ऑर रायम. फ्री वर्स इज मुक्त छंद. ताका कसलो छंद लागना असो समजूत करून घेतला. कसलो छंद लागना म्हणजे ती कसले शिमेत उरना, ती जाय तशी मेळत तशी कशी केन्नाय बरोवं येता. हो एक चुकीचो समजूत करून घेतिल्लो आसा. आनीक रायम जी कविता आसता ताका एक ओड लायनी एक स्ट्रक्चर आसता, यमक आसता, ताका रायम आसता. म्हणजे दर कडव्यांत एक उतर दुसरे वळीच्या उतरा कडेन सर जाता. तशी एक कविता जी खरें म्हणल्यार दाखोवंक हें केल्ली, पूण हांवें ती डावनलोड करूंक ना. ती अशीच म्हणून दाखयता. तुजी म्हजी पयलीच भेट, तुजी म्हजी पयलीच भेट चिचे पोंदाक घडली. चींच समजता? टॅमरीन ट्री. तुजी म्हजी पयलीच भेट चिचे पोंदाक घडली. त्या दिसाच्यान चिचेन आपली आंबटसाणूय सोडली. मळबान केंसां आंबाडो. तुमी आंबाडो म्हणटात काय शेंडो म्हणटात? आमी शेंडो म्हणटा. बारीक घालता ताका आमी आंबाडो म्हणटात. मळबान केंसां आंबाडो, हळूच मानेर सोडलो. घुस्पून उरिल्लो सुर्यागुळो, सांचो सुर्यागुळो मोठोच दिसता. घुस्पून उरिल्लो सुर्यागुळो सहज दर्यांत बुडलो. तुजे म्हजे भेटेन सैमान केलो शृंगार. जेन्ना आमी भेटली तेन्ना सैमान केलो शृंगार. सुरंगाच्या झाडाकूय अमृताचो आयलो भार. सुरंगां पळयल्यांत? बारीक हळडुवी फुलां, आतां दुर्मीळ जाल्यांत ती. व्हाळा देगेर कणकेक, व्हाळ व्हांवता शेतांतल्यान अशें आमचे बांदा कुशीच्यान. व्हाळा देगेर कणकेक, कणकेक इज अ श्राब. थंय ते विडियोंत सगळें आशिल्लें. तें कणकी झाड, हायसिंथ, वॉटर लिली जशी आसता तशी हायसी.
व्हाळा देगेर कणकेक नाजूक हातो फुल्लो. हातो ताका ते एक गणेश चतुर्थीच्या निमतान आमची हिंदू भाव भयणां ते व्हरतात. अशे वायट ऑफ वायट कशें अशी एक पात कशी येता ताचे पासून उजवाती बी करतात पळय. केवडा केवडा व्हाळा देगेर कणकेक नाजूक हातो फुल्लो. रुपेरी धवा तेंबो सिल्वरी ड्यू ड्रॉप. रुपेरी धवा तेंबो लजे झाडाक भुल्लो. आता लजेचे झाड टच मी नॉट मिमोजा प्लांट. रुपेरी धवा तेंबो लजे झाडाक भुल्लो. आनी हे सगळे केन्ना घडले? आमी पयलेच फावट भेटली तेन्ना. कितें आसा ते पयले भेटेच्यो यादी. पयले भेटेच्यो यादी मनात अजून घालतात साद. सगळे हांव विसरलां. सगळे हांव विसरलां. याद आसा ही एकूच याद. याद आसा ही एकूच याद. आतां हे कवितेन जर पळोवंक वचत जाल्यार एक स्पेशल मिटर आसा, एक रायम आसा, एक यमक आसा. पडला घडला सगळे आसा. पूण मुक्त छंदान जेन्ना कविता आसता ताका रायम आसना. नवीन बाबान आपली एक ल्हानशीच कविता हांगा धाडिल्ली आसा. नवीन बाबाची कविता बारीकसाणेन वाचूंक पडटा त्या खातीर वक्ल लायला. ल्हान आसतना नवीन बाब म्हणटा आतां. ल्हान आसतना पोवलेत बसून ओडून व्हरतना. ल्हान आसतना पोवलेत बसून ओडून व्हरतना. म्हजो उच्चार घड्या तुमच्या शब्दां कडेन चुकता आसत. पोवली पिंजून म्हणजे आमी पिंजून म्हणटात. पोवली पिंजून चड्डी पिंजून. ओके ही चुकामूक जाता. कुल्याची कात वेताना. ब्युटिफूल नॉस्टाल्जी. कुल्याची कात हात फाटल्यान वच्चे न्ही. कुल्याची कात वेताना दूख कळटेली. आतां समजाता पोवलेक आनी जिविताक फरक ना. यू नेल्ड इट नवीन बाब. इट इज टू गुड. हे कवितेक आतां म्हाका खंयच यमक दिसूंक ना. नवीन बाबान सांगिल्लें पीपीटी तयार कर पूण इंटरेक्शन जायना. पीपीटी हाडली न्ही थंय पळय ते मागीर भानगड जाता. म्हाका अशेंच उलोवंक आवडटा. यमक ना. एक स्पेसिफीक मिटर ना. मिटर कसो मेजतात तुमी कवितेचो? हाव डू यू मेजर द मिटर? टेप ना बाट मेजपाची ना गरज ना. मिटर मेजूंक जाय कवितेचो. फूट रुलर बी काय ना. काय ना. ती मिटर मेजपाक टाक 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 संगीताची जी कोणाक जाण आसा पळय न्ही ताका तबलो बीन वाजयता पळय ते बिट्सांचोच कावंट जो आसता पळयात तरी. तुजी म्हजी पयलीच भेट चिचे पोंदाक घडली. त्या दिसाच्यान चिचेन आपली आंबटसाणूय सोडली. एक मिटर आसा. एक लय आसा. ओके. पूण नवीन बाबाचे कवितेंत एक वळ येद्दिशी जाप दिसता. थंय बरयल्या थंय एक वळ मातशी व्हडली दिसता पुणून खंयच कमी दिसना कविता. इतली भरिल्ली ती कविता आसा जिणेक आनी पोवळेक. तातूंत भितर कसलोच फरक ना. केदो व्हडलो आशय हे इल्लेशे कवितेंत तांणी हाताळिल्लो आसा. तर हांव इतलें सांगूंक सोदतालें फ्री वर्स एंड रायम ह्या कवितेची उदाहरणां म्हाका दिवपाची आशिल्ली. तर फुडें वतना जरी म्हळें 2 भागांनी वांटली कविता मुखार वचून हे कवितेक हांव आनिकूय मातशी वांटूंक सोदतां. आमचे कवितेक एक आत्मो आसता आनी एक कवितेक आमचें शरिरूय आसता. लायक हांव जेन्ना ग्वादलूप म्हणून तुमी म्हाका वळखतात. इफ माय बॉडी वॉज नॉट हियर म्हाका केन्नाच पळोवंकूच नाशिल्लें आनी ग्वादलूप म्हणून सांगलें. एक तर घडये इमॅजीन करतलें आशिल्लें पूण आतां ग्वादलूप म्हळें की कितें सामकार येता? शरीर सामकार येता. नवीन बाब म्हळो की सामकार येता. आमची मॅडम फ्लाविया मॅडम. फ्लाविना आनी फ्लाविया ही दोनी नांवां म्हाका घुस्पतात. तिचें नांव घेतलें की तिची आकृती सामकाराक येता. तशेंच आमचे कवितेक पुणून सपोज फाल्यां गॉड फॉरबीड म्हज्या हाताक कितें जालें आनी हो हात कडे काडचो पडलो
तुमचे खातीर हांव ग्वादलूप जावपाचें थांबतलें. म्हजो एक हात सपोज गॉड फॉरबीड, अगेन आय रिपीट, तुमचे खातीर ग्वादलूप आशिल्लें, तुमी हात नाशिल्लें ग्वादलूप अशें म्हणटले? ना ना. पूण सांगपाचो तात्पर्य इतलोच, कवितेक एक आत्मो आसता आनी एक शरिरूय बीन आसता, आनी हो आत्मो सोदून काडपाचें काम कवीचें आसता. कवितेचो आत्मो पयलीं कवी सोदून काडटा आनी मागीर कवितेंत भरता. सी, कविता हो शब्द ग्रीक शब्दा वेल्यान आयला. कविता हाचो अर्थ पोएसिस, आनी पोएसिस म्हणल्यार टू मेक, टू क्रिएट. आनी ह्याच खातीर कवींक आमी क्रिएटर मानतात. देवा फाटल्यान जर अस्तुरी, तिका आमी क्रिएटर म्हणटात. अस्तुरे फाटल्यान कवी जो आसता तो रचणार. जसो देव ओडव घालून माती काडटा आनीक बावले घडयता आनी आपलो तातूंत कितें भरता? श्वास भरता. हेंच काम आमी कवी करतात. आमी बीन कितें तरी पुंजायतात आनी तातूंत आमी आत्मो भरतात. आतां आत्म्याची वळख जर घडोवन दितले जाल्यार कवितेक एका शरिराची गरज आसा, एक बॉडी जाय. आतां आत्मो जो आसा तो आमच्या इंद्रियां वरवीं आमी भितर भरपाक शकतात. पूण जे कवितेचें शरीर जें आसा ताची घडोवणूक कशी करतले? आत्मो जो आसा, गुलाब पळयलो, गुलाब हातान धरलो, गुलाब पळयलो, गुलाबाचो कलर कसलो दिसलो तुमकां आतां तुमच्या मनांत? तांबडो. ह्युमन सायकोलॉजी, चडशा लोकांक तांबडो दिसलो. तांबडो कलर पळयतकच तुमकां तें कसलें प्रतीक दिसलें? मोगाचें प्रतीक दिसलें. हां, गुलाब जर असो काना कडेन धरलो, पिशी न्ही आमी गुलाब उलयता ना, पूण गुलाबाचे तर्फेन कोणाक दिसता गुलाब उलयता म्हणून? कवी. एक वेळ जर गुलाब उलयता आसत जाल्यार तो कितें सांगतलो तुमकां? हां, ओके. हांगा जण एकल्याची कल्पना वेगळी आसूं येता. गुलाब, आनी त्याच खातीर आमकां पिशे म्हणटात. आमकां गुलाब उलयता दिसता, आमकां न्हंय उलयता दिसता, चंद्रीम उलयता, सगळें उलयता दिसता. सो गुलाब, गुलाबाच्यो पाकळ्यो खावन पळयल्यात? ना, ते मिठाईचेर बीन आसता पळय, कलाकंदाचेर बीन आसतात पळय, इवन गुलाब जल आसता पळय. हां, गुलाबाच्यो पाकळ्यो केन्ना खावन पळयात. हां हां, च्या पालोय बीन येता, मधूर मधुरश्यो लागतात आनी दे आर स्वीट टू टेस्ट. मायल्ड स्वीटनस आसता ताका. वास कसलो येता? गुलाबाचो परमळ. परमळ कसलो येता? आमी रोखडेच आमच्या मनांत कोण येता? गुलाबाचो परमळ म्हणलो की खंयच्या वासा कडेन आमी तुलना करतात ताची? च्या पिठो येता न्ही, रोज टी, रोज टी. सो हें सगळें जें आसा पळय, जी संवेदनशीलता, जे रस आसात, ते रस जे इंद्रियां वरवीं आमी तयार करतात, निर्माण करतात, हे रस म्हणल्यार कवितेचो आत्मो. आतां आत्मो आसा, आतां शरीर जाय. शरिरा खातीर आमकां भास जाय पडटा. विदाउट वर्ड्स वी कॅनॉट सी पोएट्री. जर शब्दूच नात, हांगा ब्लँक स्क्रीन दिश्टी पडली, हांगा ब्लॅक, आनी थंय कविता वाच म्हणली. आसा कविता? ना. सो कविता आमकां समाजा मुखार पावयतले जाल्यार आमकां कितें जाय? भाशा, आमची भास जाय. जण एकल्याची आपली शैली कितें तरी जाय. आतां भास, नुस्तें हाडूंक वता तेन्ना तिवूय उलयता ती भास, पसरकार उलयता तिवूय भास, रिक्षा ना जायलें तोवूय मधूर कोंकणी उलयतालो, तिवूय भास, सगळीच भास. सो कवीक खंयची भास जाय खबर आसा? हां, समजूंक ना म्हाका. कवियाळ भास जाय. कवियाळ भास म्हणजे लायक आय वॉन्ट लिटल बीट मोर एक्सप्लेनेशन. लेट अस डेल्व मोर इनटू इट. एक बरो, हां, काळजाक काळीज उलयता तसली भाशा जाय. ओके. आनी ही भास म्हणल्यार शृंगारीत भास. इट्स अ ऑर्नमेंटल लँग्वेज. एक सादें उदाहरण दिता हांव तुमकां.
हांवें बोर्डाची तरतूद करूंक लायिल्ली, मागीर नाका म्हळें, कित्याक म्हाका कन्नडा लिपी बरोवंक येना आनी हांव देवनागरी आनी रोमी लिपी बरयल्यार घडये तुमकां येवची ना आनी तितून वेळाचोय बीन वेस्ट जातलो, म्हणून हांवें बोर्डूय नाका म्हणलो. कित्याक कवी कल्पकतायेचेर जगतात, इमॅजिनरी पावर जो आसता. सो शृंगारीत भास जेन्ना म्हणटा पळय, आतां अलंकारीत भास जी कवीक जाय, ते भाशेक फिगर्स ऑफ स्पीच तुमी शिकल्यात न्ही इश्कोलान. फिगर्स ऑफ स्पीच आसात, 12 आसात मेन, ताचे पलीकडेनूय चड आसात. पूण आमी कविता बरयतना चडशे 3 फिगर्स ऑफ स्पीच वापरतात. कोणूय सांगशात? रूपका, उपमा, अलंकार. आनीक आतां रूपक म्हणटा तेन्ना इट्स अ उपमा इज सिमिली, रूपका इज अ मॅटफोर, आनी आमी एक ती पर्सनिफिकेशन धरतात. पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, चेतना गुणवत्ती. सो ह्यो आमी भोवतेक वापरतात. जशें हांवें ओदोळचे कवितेर म्हणिल्लें, घुस्पून उरिल्लो सुर्यागुळो सहज दर्यांत पडलो, मळबान केंसां आंबाडो सहज मानेर सोडलो, घुस्पून उरिल्लो सुर्यागुळो अचळय दर्यांत बुडलो. आतां मळब आंबाडो सोडटा, हांगा खंयचो हें आयला फिगर्स ऑफ स्पीच? मळबाक आमी कोण म्हणून लेखला? हांगा एक आंबाडो कोण घालता चडशे? अस्तुरी घालता, बायल घालता. सो मळबाक आमी कोणा कडेन तुलना केल्या? अस्तुरे कडेन. आनी मळबाक आमी मदीं आमी जशे अस्तुरे वरी मळब अशें म्हणूंक ना. सिमिली म्हणटा तेन्ना एज, लायक ही मदीं उतरां येतात. तुजो मोग जसो अमृताचो झरो कसो, तुजो मोग जसो अमृताचो झरो कसो. जसो हे शब्द दाखयता की इट इज सिमिली. आनी रूपक तुजो मोग उज्याचें आकटें, तुजो मोग उज्याचें आकटें. हांगा तुजो मॅटाफर आयलो, कित्याक तूं 2 गजालींच्यो एकूच भाशेच्यो क्वॉलिटी तूं थंय दाखयता. आनी मळब जेन्ना केंसां आंबाडो सोडटा, हाचो अर्थ तूं ताका मानवीकरणान बदलता, मळबाक एका अस्तुरेच्या रुपान तूं लेखता. सो हे अलंकार जे आसतात पळय न्ही, ते बरेच फावट कवी वापरता. तर तुमकां कितें दिसता, कविता बरोवंक तुमी जेन्ना बसतात तेन्ना जशें आमी बायलो आसत पळय न्ही, आमी कितें रांदूंक लायलें, कितें करतात आमी? सपोज एक डीश सांगात तुमची, मंगळुरी, जाका खुबशे स्पायसीस लागतात. डुकराचें मांस आमी सोरपातेलूय म्हणटात थंय. आतां हय, केन्ना तरी ट्राय करूंक जाय, केन्ना खावंक ना, हांवें खावंक ना. ओके, सो ते सोरपातेल जर ते डुकराचें मांसूच म्हणुया, रांदतना कितें तयार करतात आमी मनांत? म्हणजे हाडलें, हिसाब हिशोब नासतना हाडलें, व्हडलें कुळणें घेतलें आनी घातलें उदक आनी सगळो मसालो, अशेच तरेन रांदतात ते? ना ना ना, बारीक करतात, मागीर ताका मॅरिनेट करून दवरतात आसतले, मागीर ताका तितलो फावो तो मसालो आमी ते हाका घालतात. सो कवी एक्झॅक्टली सेम करता. कविता जेन्ना बरोवंक बसता न्ही, तुमी केन्ना तरी चिंतलां हांव आयज एक फूट रुलर घेतलें, हांव आयज एक 4-5 शब्द घेतले आनी 5 अलंकार घेतले आनीक 2 रस घेतले, 9 रसांतले, आनी हांव आतां कविता बरयतलें. कोणी हात वयर काडात. अशे रितीन कविता बरोवंक बसला जाल्यार इफ यू हॅव एवर थॉट लायक ओके आज नवीन बाबाची शादी करतले आनी म्हाका कविता बरोवंक जाय, सो एक कमळ घालल्या, सो एक टेप घेत, टेप, मागीर पुस्तक घेतलें, 2 रस घेतले, 2 फिगर्स ऑफ स्पीच घेतले, 6-7-8 शब्द घेतले आनीक रास केली, जाली कविता. हां, जायना. ताका एक कसब लागता, ताका एक कसरत लागता. म्हणजे लायक पोएट्री जी आसता, तुमचे हांगा आडे आसात, आडे यू ऑल नो फॅन्सीस जे राफ गुणे एकठांय करतात आनी अशी
मदीं बाउंड्री घालतात पळय, तुमी कितें म्हणटात ताका? वय वय आमी कुट्यांची म्हणटात. ओके, एनीवे दॅट शुडंट बी द इश्यू हियर. तुमी वय म्हणटात असं. जेन्ना दुरीग बांदतात, नवें घर काडलें, सर भोंवतणी दुरीग, दुर्गाक कितें म्हणटात? कंपाऊंड वॉल. ओके, सो ते दुरीग जे बांदतात वो कंपाऊंड वॉल बांदतात, ताचे फातर कशे असतात? पळयला तो मेजन असता तो, हां, पॉलिश्ड, सामके काव केल्ले, सारके दिसतूच माप मोजणी घेवन दुर्गाक बसयतात आनी तो आडो करतात पळय, ते बेश्टेच अशे फातर. सो कविता बरोवप आडो बांदप काय दुरीग? कविता करप इज अ कंपाऊंड वॉल काय आडो तो फातरांचो? दुरीग. सो त्या खातीर म्हाका दिसना कोणूय अशेंच कितें तरी शब्द एकठांयता, राशीक मारता आनी घे ही पळय कविता, अशें केन्नाच आमी करनात. ते खातीर आमकां खुबसो वावर करचो पडटा. सुरवातेक सांगिल्लें सगळ्यान म्हत्वाचें आमकां वाचन करचें पडटा. वाचतकच आमी आमच्या भितर खुबशें कितें रसग्रहण करून घेतात आनी आमच्या मनाक जेन्ना ओतो येता तेन्ना कविता आमची निर्माण जाता. आतां आनीक एक जस्ट फॉर मदीं बडबडत रावता तें आयकून तुमच्या कानाक उलट्यो येवच्यो न्ही रक्ताच्यो, म्हणून मदीं आनीक एक कविता जी म्हाका नवीन बाबानूच धाडिल्ली आसा ती वाचून दाखयता. ही कवी आसा लवी गंजीमठ. आसात कवी? ओके, आसात न्ही? ओके. सुंदर. हाताक हात ताणी मेळयलो, हाताक हात ताणी मेळयलो, संसार म्हज्या माथ्यार चडयलो. भार नेणासल्या म्हाका, भार नेणासल्या म्हाका विणगो केलो. विणगो इज विंगळो न्ही, विदाउट क्लोथ, नेकेड. येस, आमी विंगळो म्हणटात, समजल्लें तें. हात म्हजो वोजें सांबाळच्यांतूच व्यस्त उरलो. परत एकदां वाचता. हाताक हात ताणी मेळयलो, संसार म्हज्या माथ्यार चडयलो. भार नेणासल्या म्हाका विणगो केलो, हात म्हजो वोजें सांबाळच्यांतूच व्यस्त उरलो. लावड एप्लॉज. लवी बाप परबी इतले सुंदर ल्हानशे पूण अर्थाभरीत कविते खातीर. तर आतां तांच्याच तोंडांतल्यान हांव आयकूंक सोदतां. तुमी म्हाका सांगूंक शकतात हे कविते फाटलो तुमचो हेतू कितें तो आसा? समजलें हे कवितेंतल्यान तुमकां कितें समजलें? हांवें चिंतचे प्रमाणे ताचो अर्थ असो आसा. आतां आत मेळयलो म्हळ्यार दोगांचें लग्न जाता, म्हळ्यार चेडे चेडवा काजार करून दिलें आनी सगळ्या संवसाराचो भार माथ्यार सोडयलो. म्हळ्यार सगळ्या कुटुंबाचो भार आतां आत मेळयल्या बेटाक ताच्या माथ्यार दिलो म्हणून. मागीर सारकेंच ताका विणगे केलें. म्हळ्यार काजरी जिवीत, लैंगीक जिवीत आसा, काजरी जिवीत आसा, हें आसा. गोवाची कितें लैंगीक हें आसा तें ताणें तृप्ती करचें ताका. ताचे सांगाता माथ्यार भार दिला तेंय पळयचें. आनी विणगे जाल्या उपरांत ताका आत ताजे तो भार सांबाळच्यान तो गेलो म्हणून. वय वस्तू तो कितें भार आसा तो माथ्यार सांबाळच्यान गेलो, तशें सकयल विणगेत उरलें म्हणून तो अर्थ पूण हांव तशें चिंततां. आनी कोणाक सांगपाचें आसा? म्हाका सेशन बोरींग करपाचें ना, म्हणून तुमचे कडेन संवाद सादून हांव उलयतां, नासल्यार बडबडत रावूं येतालें. म्हाका हे कवितेंत एक खोल अर्थ सापडलो. बरोबर आसा, एका लग्न जाल्ल्या जोडप्याची काणी. कथा कांयच न्ही, कथा एक काणी. ती आमी रिदमीक वेजान बरयतात. लग्न जाल्ल्या जोडप्याची काणी. हांगा दादल्यान बायलेक काय बायलेन दादल्याक हें स्पश्ट ना. ती दोनी कडेन लागू जावं येता. एक तर दादल्याच्याय तोंडांतल्यान ती कविता आसूं येता किंवा
बायलेच्याय तोंडांतल्यान ती कविता आसूंक येता. कवितेचो म्हाका तरी निश्कर्श इतलोच दिसलो, लग्न जाल्या उपरांत एक जो सांगाती आसता आपलो सगळोच भार दुसऱ्याच्या माथ्यार घालता आनी दुसऱ्याच्या माथ्यार घातल्या उपरांत संवसाराची गाडी एकट्याकूच ओडूंक त्रास करता आनी विंगळो करप. हांगा लिटरली विंगळो करप म्हाका अशें दिसूंक ना ताका विवस्त्र केलो बायलेन दादल्याक. आय रिस्पेक्ट युअर अंडरस्टँडींग, कित्याक कविता 10 जाणांक 10 तरेन अर्थ सांगता. सो तुमी चुकीचे नात, हांवूय चुकीचें ना, कवी चुकीचो ना, तुमच्या मनांत कितें तरी कल्पना आयल्या तिवूय चुकीची ना. आनी हें खरें कवितेचें कसब. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ ट्रू पोएट्री. पोएट्री कॅलेडोस्कोप पळयला न्ही तुमी? कांचेच्यो कुडक्यो ज्यो आसतात पळय ते कॅलेडोस्कोपान घालात आनी हालोवन पळयात. जितले फावटीन हालयता तितले फावटीन वेगवेगळे आकार, वेगवेगळे प्रकार ते कॅलेडोस्कोपांत आमकां दिश्टी पडटात. इतलीच तांक आशिल्ली ही ल्हानशीच कविता. तर म्हाका दिसता ताका लिटरली विंगळो करूंक ना, पूण अशें म्हणटात पळय, एक म्हण आसा पेजेक पावोवप. आमच्या गोंयांत एक म्हण आसा, लाचार करप. इतले लाचार करप, हात ताचे व्यस्त करून दवरल्यात आनीक मागीर संवसाराचें वजें सांबाळूंक काही लाचारी लिपोवंक. ही जी तेन्ना लज जेन्ना लाचार जाता न्ही मनीस तेन्ना अशें म्हणटात जोर रडटा पेजेक किंवा लजेक गेल्यार पेजेक मरतात. पूण तेन्ना लज बीज कांय उरना, कल्पना येता हात सोडूं. हात सोडले जाल्यार कितें जातलें? संवसाराची गाडी उदकांत. ओके, सो एक चिंतूंक लावपी गजाल. आनी हांगा हांव म्हणून ताणें जे समाजांत कितें घडटा ताचें एक सत्य. हां, कवी, देर इज नो अदर बेटर वे दॅन टू मेक द कवी एक्सप्लेन हिज ओन पोयम. आमकां कवी विकते घेवंक तांक नात. तुमीच तुमच्या उतरांनी तुमची कविता हांवें चोरून वाचली ती आतां. हांव तुमची कविता हातांत हाताक हात याद जाता गे. ही पळय म्हजे कडेन आसा, म्हजे कडेन आसा. प्लॅजरिझम केस घालची म्हजेर. हाताक हात तांणी मेळयलो, संवसार म्हज्या माथ्यार चडयलो. भार नेनाशिल्ल्या म्हाका विणगो केलो, हात म्हजे वजें सांबाळच्यांत व्यस्त उरले. हें एका तुमी एटलासाचें एक पिक्चर पळोवन आसूंक पुरो. माथ्यार संवसारकान घेवन एटलास उबो रावन आसता. हांवें त्या पिंतुराच्या वयर बरयलेली कविता ही. त्या पिंतुराच्या वयर बरयलेली कविता. आनी हांगासर एक रुपक दिवंक, एक सर दिवंक हांवें प्रयत्न केले. आमकां जाल्यार तशेंच आसले तितलो भार आमच्या माथ्यार दिवन संवसार सोबाय पळयता. आनी त्या दाळा आमी हांगासर विणगे जाल्यार आमकां आमचो मान सांबाळूंक आमकां अवकाश आसना. त्या एका पाडथळार ती कविता बरयलेली. देव बरें कर. देव बरें करूं. सांगपाचो प्रयास इतलोच आशिल्लो, जे नदरेंतल्यान कवी पळयता इट्स अ डॉट. जी कवीची नदर इज अ डॉट. आनी एका पॉयंटांतल्यान एक टिंब जर हांगा हांवें घातलो, कितल्यो वळी पास जातात त्या टिंबांतल्यान? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लायन्स कॅन पास थ्रू अ पॉयंट ऑर अ डॉट. सो ही तांक कविता बरोवंक आमचे भितर आसूंक जाय. हें दाखोवपा खातीर आय ट्राय टू लेट द कवी एक्सप्लेन हर ओन पोयम. म्हाका पयलीं कवी ती काय तो खबर नाशिल्ली, म्हणून म्हणटा कविता जेन्ना बरयतात तेन्ना ती अशे रितीची आसूंक जाय की 10 लोकांक जेन्ना वाचता 10 अर्थ ते कवितेचे लागतात. गोंयांत नामनेचे कवी मनोहरबाब सरदेसाय, तांची एक ल्हानशीच चारोळी आसा. दिसाची म्हजी पिराय कितली आसूं, दिसाची म्हजी पिराय कितली आसूं, रातीची तुजे वेंगेंत म्हाका फक्त 16 वर्सां. ह्यो ज्यो कविता आसात, एक म्हजी एक चारोळी आसा. काल राती वेंगेंत ओडीत ताणें म्हाका विचारलें,
काल राती वेंगे तोडीत ताणें म्हाका विचारलें, एकार एक कवना बरोवंक जिणेंत अशें कितें घडलां? एकार एक कवना बरोवंक जिणेंत अशें कितें घडलां? कशें ताका सांगू आतां? हांव परत मोगान पडलां. ही कविता जरी हांव प्रथम पुरुशीन बरयल्ली आसा इन दी फर्स्ट पर्सन, हो एक आनीक एक एस्पेक्ट कवीचो. जेन्ना हांव बरयतां म्हज्या मनांत म्हजो घोव बाबडो अजुनूय समजता सगळ्यो कविता आपल्याक बरयता म्हणून. दूर दूर तक वाचता न्ही. ओके, दूर दूर तक वाचता न्ही. चिचे पोंदाक सुद्दां केन्ना तरी मेळिल्ली खरी, पुणून त्या खातीर बरोवंक नाशिल्ली. पूण ताका सोडून आनी कोणाकूय मेळूंक ना हिवूय गजाल तितलीच खरी. पूण सांगपाक इतलें सोदता, जेन्ना कविता हांव बरयतां म्हज्या मनांत कोण तरी आसता तो. म्हजी कविता जेन्ना तुमचे मेरेन पावता, तुमी ती वाचतात, तेन्ना तुमचे कवितेंत तुमच्या मनांत कोण आसता तो. सो ही तांक तुमचे कवितेंत येवंक जाय. कवितेचे तंत्र मंत्र म्हळ्यार लिखीत स्वरुपान सगळें सांगत गेलें. आय कॅन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. पुणून तें सांगून कांयच फायदो जावपाचो ना. तर कविता बरोवंक एक कल्पकतायेची शक्ती आसपाक जाय. हांव एक दीस आमकां दर्यावेळ आसा 1.5 किलोमिटर अंतराचेर. व्हाळ पावसाच्या दिसांत उदक सारकें व्हाळ कसो जाता आनी दर्या देगेर वचपाक त्या उदकांतल्यान वचचें पडटा. आमचो हो फुडें गेलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तूंय यो. पूण म्हाका हांव जेन्ना गेलें आय कूड सेन्स दॅट ती पोनची वाळू जी आसा ती उडून वताली आनी हांव उलटे अशें वाऱ्याचे अगेन्स्ट आशिल्ल्यान तो अंडरकरंट म्हाका चडूच ओडून व्हरता दिसलो. आनी त्या खिणाक म्हाका इतलेंच दिसलें, त्या खिणाक इतलें तरी दिसलें आतां उडून वतलें आनी तो त्या वाटेन आसा. येतलो जाल्यार कितें तेंवूय खबर ना. जाल्यार म्हाका त्या वेळार इतलें समजलें, पानी हिंदीन आसा ती, उदकान देंवतकच म्हाका एक समजलें, वजें हें शरिराचें नासलें. वजें शरिराचें नासलें हो अणकार, पूण वजें स्वासाचें आसलें. कित्याक जर थंय बुडून मेल्लें जाल्यार दुसऱ्या दिसा कितें जावपाचें? मडें येवपाचें. हां, सो शरिराक वजन आसता काय श्वासाक वजन आसता हें दाखोवन दिवपाची तांक. सो एक इमॅजिनेशन जालें. जशें आयज त्या विडियोंत इट वॉज सो लायक टचिंग, तो आपलेंच मडें पळयता. सो कल्पकताय जी आसता न्ही, इमेजिनरी जे घोडे धांवडावपाची तांक आसता न्ही, ती पॉलिश करची. आनी अगेन हांव सांगता, ती पॉलिश करतले जाल्यार बरें वाचचें, बरें निरीक्षण करचें. थोडोसो वेळ उरिल्लो आसा म्हजे कडेन ना जालो. हय, जोशीची कविता. एकूच गजाल सांगता, कविता बरोवंक डिसिप्लीन जाय, शिस्त जाय. कविता बरयतलो जाल्यार सातत्य जाय, कंटिन्युटी. आमचे मदीं कांय जाणांक दिसता आज कविता बरयली फाल्यां पब्लिशराक धाडली छापून येवंक जाय. सगळ्योच बरयता त्यो छापून येवच्यो अशें ना. ल्हानशीच एक गजाल सांगता, जोशी बाबाची पयलीं वाचता. जोशी बाब, तुमच्या तोंडांतल्यान आयकूंक म्हाका बरें दिसतलें. माती म्हजी माती म्हजी माती. हांव एका मरणाच्या वेळार मिस्री गेल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या मतीक एक आयिल्लें चिंतप. कितें म्हळ्यार मस्तू लोक आमी मातये खातीर झगडटा, हो जागो मुजो मुजो म्हणून. ताजे वयर हांवें बरयल्लें, माती मुजी मुजी म्हूण झगडटलो, माती मुजी मुजी म्हूण झगडटलो. एक दीस माती म्हणाली आतां तूं मुजो. एक दीस माती म्हणाली तूं आतां मुजो. ल्हानशीच पुणून तांक पळयात हे कवितेची. हाचेर आनीक भाश्य करिना, तांणी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. सोंपयत ना, एकूच पर्सिस्टन्स, कंटिन्युटी, पासियन्स हें आमकां आसूंक जाय कविता बरोवंक. अमेरिकाच्या कोलोराडो मायनांत, गोल्ड मायनांत जेन्ना कांय आर्किओलॉजिस्ट गेले, आर्किओलॉजिस्ट, तांकां एक त्या हातून भुंयारांत एक पिकास सापडलो. पिकॅक्स यू नो, खणटात तो पिकास. तो असो खडपाक मारिल्लो आशिल्लो आनी तो पळयल्यार अशें दिसतालें तो कळमेल्लो आशिल्लो, सामको कळमेल्लो. आनी पळयल्यार अशें दिसतालें कोण तरी भांगर सोदूंक आयिल्लो, पूण बेजार जावन सोडून दिवन गेल्लो. आनी तो पिकास तांच्यांनी काडलो आनी 1-2 वार परत त्या खडपा त्या बोगद्यांत त्या भुयारांत घातले 2दा, जाल्यार थंय भांगर सापडलें. जाल्यार पर्सिस्टन्स जें आसता तें कवीक आसूंक जाय. कविता 38 वर्सां
कविता बरोवनूय म्हज्या आळाबंदी कविता येना जाल्यार 1-2 दीस कविता बरोवन कवी जातले हिवूय सपन्यो चुकीची आसात. ते पर्सिस्टन्स दवरात. आनीक निमाणें सामकें निमाणें जेन्ना हांव कविता बरोवपाचें थांबतलें तेन्ना हांगा बसल्यात तुमची सगळ्यांची हांव कविता जावन रावतलें. आनीक जर समजा इतलें सांगूनय तुमकां बरी कविता बरोवंक जमली ना, इफ यू कांट बी द पोयट, बी द पोयम. देव बरें करूं.